फोंडी पालिकेच्या पावणीदारान धमक्यो दिवन सोपो वसूल केलो अशी कागाळ फोंडीच्या वेपाऱ्यांनी मिडिया लागीं केल्या। शेनवारा सावन सोपो दिवचो ना असो निर्णय शुक्रारा जाल्ल्या पीपल ऑफ पोंडाच्या बसकेंत घेतिल्लो। आमदार लवू मामलेदार ह्या बसकेक हजर आशिल्लो, मात शेनवारा सगळ्या फेरीवाल्यांनी सोपो दिलो। पीपल ऑफ पोंडा ह्या संस्थेच्या शुक्रारा जाल्ल्या बसकेंत सोपो दिवप ना असो निर्णय घेतिल्लो। ह्या बसकेक फोंड्याचे आमदार लवू मामलेदार हजर आशिल्ले। सोप्याची पावणी रद्द करची अशी मागणी ह्या बसकेंत केल्ली। सोपा पावणीदारान धमकी दिवन सोपो घेतलो अशी कागाळ वेपाऱ्यांनी केल्या। टेंडरवाले आमी पैसे दिवपाना म्हणून ठरयल्ले। टेंडरवाला म्युनिसिपालिटी येतना आमी म्युनिसिपालिटीकडे दितले अशें आमी ठरयल्ले, पूण ते ठरयल्ल्या प्रमाणे हे सगळे पैसे दिवपाक सोदिनाशिल्ले। पूण तेणी आयज रिक्षेचे म्हाल काडटना लोकांक हमाल्यान सुद्दां म्हणून लागले काणपट्या मारता तुजे कानांतल्यान धुंवर काडटा म्हणून लागले। हे करून तांकां आयज हमाल्यान सुद्दां पोटली उबारपाक दिलना आनी तांकां एंट्रसांच्यान भितर सोडीन जालें। म्हणून तेणी भिवून ते आयज पयशे दिले आनी म्युनिसिपालिटीचे आयज परत येयले कलेक्शनाक। म्युनिसिपालिटीचे 2 स्टाफ येयले आनी आपल्यान म्हणा ट्रक हाडला आनी एकटो स्टाफ म्हणटा हो दी पयशे दिना तेका भरून व्हरा अशें म्हणून सांगून त्या लोकांनी ते भरून व्हरता म्हणटा लोकांनी पयशे काडून दिले। आयज आनी एकटे कपडेकार म्हणून लागले आपलो मालूच काडपाक सोदताले, आपल्यान काडून सडसडीत पयशे दिले। म्हणजे आयज तेणी येले ते गुंडगिरीन आनी धमकोवन पयशे लोकांक गेल्या। म्युनिसिपालिटीनच भरपाचो, आमकां टेंडर नाका, हे टेंडर जाल्यार आमकां त्रास जाता। फक्त म्युनिसिपालिटीक आमी केन्नाय येवं दरवाजो खुलो आसा, तांकां आमी पयशे फिट एका हात घातलो म्हणून आमकां पयशे दिले कितले येतले पयशे? आमच्या आंगार येयले सामके जुडोन म्हणून आमी बयानू पयशे दिले बाबा। फोंड्याचो आमदार लवू मामलेदार फोंडे पालिकेचेर सामको बेजार आसा। एमएलएची गरज ना तांकां, म्युनिसिपालिटी गरज ना एमएलए अशें दिसपा लागलो तेंच्या एक्शना वयल्यान। सो तुमकां खंयच ते कन्सिडर करना कसले डिसिजनाक तुमकां? म्हाका येता ती म्युनिसिपालिटीची लेटरां, पूण डिसिजन बी खंयचेंय घेवचे पयलीं जो आमची एक चर्चा जावं जाय, तेजेर डिस्कशन जावं जाय, तें बी जायना। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। बोंडला अभयारण्यातल्या मोन जातीक अदीक बरें खाण दिवपा खातीर राना खात्यान नवें झू किचन चालू केलां। राना मंत्री एलिना साल्ढानान शेनवारा ह्या किचनाचें उक्तावण केलें। बोंडलाच्या जनावरांची ह्या मुखार दिसांतल्यान 3 वेळा दोतोर तपासणी करतलो। बोंडला अभयारण्यातल्या मोनजातीक अदीक बरें खाण दिवपा खातीर रान खात्यान नवें झू किचन चालू केलां। राना मंत्री एलिना साल्ढानान शेनवारा ह्या किचनाचें उक्तावण केलें। गोंयकारांनी बोंडला अभयारण्याक भेट दिवन सैमाचो लाव घेवचो असो उलो राना मंत्र्यान मारलो। We've got all this wonderful, heaven on earth kind of, but many of us are not aware. So I wish the people of the land also avail of this beautiful opportunity to be close to nature. राना खात्याचे अधिकारी कारवालोन झू किचना विशीं माहिती दिली। We have constructed, it will be looked after by we have a veterinary officer, a doctor, and as well as a veterinary assistant who will see. The doctor has to see about the feed. They have to maintain a proper diet. The doctor visits the animals 3 times a day, morning, evening, afternoon, evening, so that they see the health of the pet. प्रुडंटा खातीर बोंडलाच्यान विवेक प्रभू। स्टेट बँक ऑफ इंडियान मोर्जे पेडण्यां आपली शाखा सुरू केल्या। SBIची मोर्जे बाजारांतली ही पयलीच शाखा। मुंबय सावन आयिल्लो SBIचो वरिश्ठ अधिकारी हरदयाल प्रसादान ह्या शाखेचें उक्तावण केलें। गोंयभर सगळीकडे आनीक नवे शाखा उक्ते करतले, लोकांक बरी सुविधा मेळची म्हणून SBI यत्न करता आनी ही शाखा जंक्शनाचेर आशिल्ल्यान लोकांक ताचो बरो लाव जातलो अशें हरदयाल प्रसादान म्हळां। लेकिन स्टेट बैंक अभी भी अपने फुटप्रिंट्स बढ़ाने के लिए और बैंकिंग सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए सब जगहों पर शाखा खोल रहा है। और छोटी सी छोटी जगहों पर जहाँ पर कि 2000 की पॉपुलेशन भी है, वहाँ पर हमने ये डिसाइड किया है कि हम ब्रांचेस खोलेंगे, एक ब्रिक एंड मोटर टाइप की ब्रांच। तो उसमें जो हमारी जो फिलॉसफी है, जो हमारा प्लान है, उसके तहत यहाँ ब्रांच खोली गई है। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये चाहता है कि बेहतर से बेहतर सुविधा प्रोवाइड की जाए और इंश्योर किया जाए कि कस्टमर्स को जो बैंकिंग की लोन प्रोडक्ट्स, डिपॉजिट प्रोडक्ट्स, किसी भी तरीके की, और इसके अलावा आजकल ऑल्टरनेट चैनल प्रोडक्ट्स हैं, उसके अंदर भी बहुत अच्छी सुविधा है। उसी तारतम्य में ये शाखा खोली गई है। और मेरा ये मानना है कि हमने जिस तरीके का स्टाफ यहाँ पोस्ट करा है, जिस तरीके का हमारा लोकल मैनेजमेंट है, वो इंश्योर करेगा कि यहाँ पर बहुत अच्छी बैंकिंग सुविधा प्रोवाइड करी जाएगी।
इतल्याने खबरां चित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.